करमळे वाठारांत बेकायदेशीर रितीन खाजनमानशेर नुस्तेमारीचो वेव्हार चल्ला म्हूण कागाळ घेवन थळाव्यांनी जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. तातूंत लक्ष घालून कायदेशीरपणान जी कारवाय करपाक जाय ती आमी करतले म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान थळाव्यांक उतर दिलां. RD Scope ब्युरो रिपोर्ट. मी धाडोकांत न्हू हें पयरूच आमी आयकलेलें. कोणें म्हाका वॉट्सॅपूय धाडलेलें आमचे कम्युनिटी कंट्री एजंटान आनी खूब जाणांनी धाडलेलें म्हणजे पंचायतीचो असो इश्यू कसो. हितून आमकां तें पडपाक नाका आसलेलें. हे दाड्या हाजान म्हळ्यार तितून आमकां नाका आसलें कांय इंट्रस्ट. पूण ती एक बायल थंयसर हिंगा कलेक्टरा पासून आमकां पॉयंट आवट करता, पंच कारांबोली पुलिसांक घेवन मारतात. देखून हेजे वयर म्हाका उलोवपाचें आहा. म्हणजे हांव कितें म्हणटा, धाडो कांतोर हें एक पावट ऑक्शन जावना न्हू. लास्ट टायमूय ऑक्शन करूंक ना. एक अशेंच जावन गेलां मानशेकारांक खावपाचें. चेअरमॅन हे ते सगळे हायक आहा आनी लास्ट टायम ऑक्शन जावना. हे पावट लास्ट टायम जावन अशें सोदताले ते कित्याक लिडर तांकां सपोर्ट करतालो दिसता कोण आमी नको. पूण ऑक्शन करेक्ट जावंक जाय आसलेलें. बरें ऑक्शन जावना सोडून दी चेअरमॅनाचे हातीन फाटीं आनी कोण हीच मारी खंय कोण आतां ती उलयताली ती सगळीं तांकां दिलेलें राय. तेणी 3 म्हयने मारले. शेतकारांक पयशे दिवं ना. उपरांत मागीर ते कोर्टान गेलो चेअरमॅन, ताका दिले चेअरमॅनाक. मागीर तेणें पयले पयशे म्हणजे हेंचे भितर खाता लोकांक क्लेम करता. मागीर पुलिसांक, मिनिस्टरांक, पंचायती क्लेम. आमी नको केन्नाच सरपंच पंचायतीचे मानशेर वचोंक जावं सुंगटां घेवंक आमी हेंचे बरोबर केन्नाच ना. ते भायर हांव कोमनीदाचो गांवकार. एक्चुअली मानश्यो कोमनीदादीच्यो ह्यो कलेक्टर बी आहा हांकां इन्फॉर्म करूंक जाय. दीस इज प्रॉपर्टी बिलोंग टू कारांबोली कोमनीदाद आनी ही मानश्यो आमी ऑक्शन करूंक जाय. Some farmers from Karambolim had met me and they have stated that the Dado Kazan Terrace Association Karambolim has certain issues. So issues relate to the maintenance of the safety bans, the election to the Terrace Association, and also the fishing activities that are happening there. So they have stated that the matter is already with the Mamlatdar. So I will take a stock of, I have assured to them that I will take a stock of the situation. I will first get the matter examined and whatever is to be done as per law, we will do it.